Very good afternoon to all of you. नमस्कार आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी आयले म्हणून. आयचो विशय म्हळ्यार फाटल्या 2 दिसांक आमी पळयला प्रिंट मिडिया तशें तुमच्या चॅनलांनी एक न्यूज कॅरी आउट केला आनी हो लोकांक कांय खबर नाशिल्ली. गोंयच्या सरकारान and the Ministry of Environment, especially the Environment Minister himself, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ताणे CRZ 2019 अमेंडमेंट प्रपोज केल्ले आसा, ओके धाडलेले आसा. आनी जितले स्टेक होल्डर आसा गोंयान, जावं ते फिशींग कम्युनिटी, जावं ते आमचे फार्मर जे तडेर आसा, जावं आमचे रेनेर भाव, खुबश्यो कम्युनिटीज ज्यो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज आर द स्टेक होल्डर्स अलोंग द कोस्ट, तांकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना, तांचो विचार तांकां विचारनासतना कांय ताणें प्रपोजल धाडल्या. एंड दोज प्रपोजल्स आर व्हेरी डॅमेजिंग to the interest of these communities. आणि जेन्ना आमी स्टडी केले आमकां कळून आयले इट इज ओनली टू हेल्प क्रोनी कॅपिटलिस्ट आणि बिझनेस हाऊसेस. आमचे जे गरीब लोक आसा शेकड्याचे शेकडे, तुमकां खबर आसा आणि हे आख्ख्या वर्ल्डाक मानून घेतिल्ले आसा की जी कम्युनिटी तडेर रावता दे आर द रियल कस्टोडियन्स ऑफ द कोस्ट. नी सरकार तांकां खबर आसा दर्या बद्दल, उदका बद्दल कसो बिहेव करता, केन्ना वादळ येवपाचें आसा, कसले नुस्तें लागपाचें आसा, खंयचें नुस्तें खंय मेळटा, दे नो इट एज अ बॅक ऑफ द पाम. आनी तांकां कळन कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे प्रपोजल धाडलेले आसा. एक प्रपोजल म्हळ्यार ते म्हणटा आमची जी ट्रेडिशनल कम्युनिटी आसा, फिशिंग कम्युनिटी जावं फार्मिंग कम्युनिटी, रेनेर भाव, तांची जी घरां आसा आख्खे तडेर, तांकां खंय होम स्टे दिवपाक परमिशन दितले. आयकल्यार बरें दिसता. सरकाराचें तर इंटेन्शन बरें आशिल्लें जाल्यार ती सगळीं घरां जी आसा ती रेग्युलरायज कित्याक करना सरकार? कित्याक जेन्ना CRZ 2011 कायदो पास जाल्लो पार्लमेंटान, तातूंत एक प्रोविजन घाल्लेलें सरकारान. जेन्ना मनमोहन सरकार आशिल्लो ताणें एक प्रोविजन घाल्लें आनी त्या प्रोविजनान पॅरा 6D आसा. तो पॅरा 6D सांगता द ड्वेलिंग्स ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज आणि स्टार घाल्ले आसात आनी डिफायन केल्ले आसा सगळ्या ट्रेडिशनल कम्युनिटी. तांची जी धाकटी धाकटी घरां आसा, झोपडी जावं और थोड्यांनी मातशे फातरांनी घरां बांदल्यात, ती रेग्युलरायज करपाक तो कायदो प्रोवायड केल्लो थंय 2011 तो तुमी आजुनूय रेग्युलरायज करना. आनी तुमी म्हणटा ताका होम स्टे घालपाक एलाव करतले अंडर द कॅप्शन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी. म्हणजे तांच्या नांवान तुमी हॉटेलवाले हाडूंक सोदता. तुमकां तर बरें आसा तांचे करपाचें जाल्यार रेग्युलरायज करा घरां. आनी तांच्या तकलेन खोट आसा कित्याक खारीवाडा जावं बायना जावं फिशिंग कम्युनिटीची घरां मोडलेलीं आसा. थोडे म्हयने जाले तांणी म्हणले, आमी गेले थंयसर आनी सांगलां म्युनिसिपालिटीक आनी चीफ ऑफिसराक, तुका खबर आसा that there is provision in CRZ 2011 to regularize the dwellings? ना म्हणपाक लागले आनी थंय आमी बंद केलें तांकां, नो मोर डिमॉलिशन म्हणून. आतां ते म्हणटा तांकां कमर्शियल एक्टिविटी एलाव करतले बाय होम स्टे. रेग्युलरायज करा घरां. द मोमेंट हो कायदो पास जातलो तुमी घरां मोडून उडयतले आनी मागीर हॉटेलवाल्यांक हाडटले. सेकंड, निलेश काब्रालान सांगला जो फिश ब्रिडिंग
झोन असता, फिश ब्रिडींग एरियाज, व्हडले दर्यान जावं आमचे बॅक वॉटर आसा, पोंयो आसा, सगळ्या कडेन आमचे जे लोकल आसा, आमचे जे गांवचे लोक आसा प्लस फिशरमॅन आसा, तांकां सारकी म्हायती आसा खंयच्या जाग्यार फिश ब्रिडींग जाता पळय ते जाग्यार ते केन्ना ब्रिडिंगाच्या टायमार थंय केन्ना ते नेट उडोवचे ना, खंय गरम मेळचे ना, ते प्रोटेक्ट करता. आणि निलेश काब्राल सांगता की फिशिंग डिपार्टमेंट जावं ICAR, इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्ल्ड गोवा पळय आसा सायंटिस्ट, तांचे कडेन कांय डेटा ना खंय ब्रिडींग झोन म्हणून. कित्याक आमी जेन्ना CZMP 2011 जेन्ना लोकांनी मेळून प्लॅन केल्लो, आमी थंय सारकें दाखयलां खंय फिश ब्रिडींग एरियाज आसा पळय ते, थंयसर तुजे कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना, ड्रेजिंग करूंक जायना. आनी तो म्हणटा डेटा ना. आणि द फनियस्ट पार्ट इज 2013 एक एक्झाम्पल दिता. 2013 NIO, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, आणि सेम ICAR, they did extensive studies along the Chikhali Bay and Sankwad Bay. तशीच तांणी सिरिगांव जे मरिना येवपाचे आशिल्ले थंय एक्सटेन्सिव्ह स्टडी केल्या NIOन, आनी तांणी सारकें डिटेलान बरयल्लें आसा खंय फिश ब्रिडींग झोन आसा, कसलें नुस्तें मेवता, व्हरायटीज ऑफ फिश, खंय तिसऱ्यो मेळटा. एका जाग्याचेर इन सांकवाड बे विंडो पेन ऑयस्टर विच आर एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तांणी सारकें लोकेशन दिलां, हांगा कांय एक्टिविटी करूंक उपकारना म्हणून. तुमकां याद आसतली एक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मिसीस अलिना साल्दाना, शी वॉज ऑन रेकॉर्ड that Sankwad Bay and that entire area is eco-sensitive as far as marine biodiversity is concerned. वो त्याच पार्टीन आसा, वो आतां एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, आनी तो म्हणटा कांय डेटा ना. सो सगळे फोटी. बेसिकली इफ fish breeding zones are there, they cannot allow sand mining or any other type of activity which will destroy the marine biodiversity. And when we say sand mining, Nilesh Kabralan एक proposal घाला, manual sand mining should be allowed. ताणे पयले सांगपाचे गणेश चतुर्थीच्या टायमार एक शूटआउट जाल्लो कुडचोडे, आनी तातूंत एक वर्करूय मेलो. खूब दीस लागले द मेन कल्प्रिटाक धरपाक. सगळ्याक फोटो येताले ऑफ दॅट एक्युज्ड अलॉंग विथ निलेश काब्राल. दॅट मीन्स निलेश काब्राल इज समवेअर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली प्रोबेबली इनवॉल्वड. त्या खातीर तो आतां सँड मायनिंग थंय जावनी म्हणटा इन CRZ एरिया. आनी कितें उरला CRZ एरियान तो सांगता मॅन्युअल सँड मायनिंग जावनी, म्हणजे आमचो कोस्ट सारको तो डिस्ट्रॉय करूंक सोदता. आनी दुसऱ्या सायडीक तो सांगता that he is there to protect the interest of the fishing community and other traditional community. He is contradicting himself. त्याच्यानंतर I request आमचो Mr. Moran Ribello to throw light on those areas where people are staying or owning properties along the coast. फुलस्वातेर सगळे प्रेस भवन भयणाक तुमकां येवकार आनी आमच्या कॅप्टनान सांगला ते भाशेन गोवा इज द ओनली स्टेट which is proposing a amendment to the CZMP plan. And what amendments they are proposing, Captain has already highlighted it. But आमचे सांगपाचें म्हणल्यार कितें, the most of the stakeholders who are having properties along the coast or might be having small structures, are they informed? Because even when there are meetings had to give a suggestions to oppose this CZMP amendments, I see most of the times just the owner pade hai,
they are not there because government has not taken any efforts to inform them. You all know during election time, government comes, the people will come to your houses, they will check out who is there, who is not there, who is out. So they have an exercise where they see who are the voters, whether actually voters are there or not. So when such a serious thing of amendment to the CZMP plan is suggested by the Goa government, what we would suggest is government has to take an exercise where they inform as per the survey records or whatever it is. As per the survey records, the owners can be traced, and every owner has to be actually served a notice or given a letter of what they actually intend to do, so that the owners are aware. And after taking the stakeholders in confidence, only then whatever amendments the government wants to do should move ahead. This is what I want to say. And regarding sand mining also, illegal sand mining is rampant all over Goa. And mostly people who are with the MLAs, they do it. Why doesn't the government come with a proper policy and sand mining, to our knowledge, to my knowledge, cannot be done everywhere. There has to be a proper study, and accordingly that sand mining should be either permitted or not permitted. High Court order is also there regarding this matter. And 40 years, there has been a death in this sand mining thing. So what is actually the government trying to do? But Jay Buris, who are having a good equation with the MLAs, they are permitted to do anything and everything and destroy the fragile ecological system. And also my request to the people of Goa, be alert what is going on. Thank you. आता नेक्स्ट आमचो बाप संजय बर्दे, he will throw light on issue, very important issue of sand dunes. कित्याक जशें पयलें सांगलां हांवें, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता कित्याक sand dune म्हणटात म्हण ताका खबर ना sand dunes are the first line of defense against any natural calamity or tsunami or flooding. ताजेर बाप संजय उलयतलो. Good afternoon. Congress will oppose the destructive amendment proposed by government in CZMA 2019. आम्ही गोयकार सगळ्या भाशेन एक आमची कोंकणी लँग्वेज बरी पोलायट लँग्वेजीन एक लक्षात धरपाक जाय. आमची रिवर जी आसा, रिवरा कुशीक आमची मॅनग्रोव झाडां आसा, तेजेर गव्हर्नमेंट ती झाडां कापपाक पसंत दिना आणि ती जर झाडां जर कापली दर्याची आमची शोभा, दर्याची दोन्ही बॉर्डरी ज्यो आसात आमच्यो ते दोन्ही कॉलॅप्स जातल्यो आणि पिड्ड्यार जातल्यो. हेजेर पयलीं आमचो बाप निलेश काब्राल लॉ मिनिस्टर जो आसा, हेजेर पयलीं तेणी स्टडी करपाक जाय. इलेक्शनाच्या पयलीं तुमी बऱ्यो गोश्टी सांगतात, मॅनिफेस्टो तुमी कितें कितें घालतात, खूब कितें कितें घालतात, खूब मॅनिफेस्टो घातल्या त्या प्रमाणे ते ह्या सरकारान बीजेपीच्या सरकारान जें कितें आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक पळयता. सो आमकां आयज ते दर्याच्या कुशीक दर्या जी आसता ती कित्याक लागून आसता, एक सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ आमी जे बॉर्डरीचेर जे लोक रावता, लोकांची घरां जी आसता ताका लागून ती दर्या सँड जी आसता न्हू दर्यांसून व्हांवन येवन ते कडे घेवंक फावना म्हणून ते हळू डोंगर कशें जावप. फाटल्या दिसांनी एक तेजेर एक प्रॅक्टिकल करूंक पयलें गव्हर्नमेंटान की आर्टिफिशियल तेंच्यांनी एक ड्यून्स तयार केल्ले आनी ती रस्त्यार येवंक फावना. फॉर एग्जाम्पल आमच्या मिरामार सर्कलाक तुमी पयलां आसतलें की सगळीं जावं रस्त्याचेर येतालीं आनी ताका लागून आमी कितें प्रोटेक्शन केल्लें, आमकां पब्लिकाक त्रास जावंक फावना. तर ह्या सरकारान पळय आमी म्हणटात तुमी सरकार चलयात, गोंयच्या लोकांनी तुमकां सरकार चलोवंक दिल्यात, तुमी कसो बसो करूनय तुमी सरकार आयज नरकासूराक कसो तयार करता तसो तुमी सरकार तयार केलो. आनी हो सरकार म्हणटा तो नरकासूर एक संकासूर कसो जालेलो आसा. कित्याक लागून तांकां भाशा म्हणटा ती लँग्वेज बरी लँग्वेज म्हणून कळना. तुमी आयज बारीक पळयतल्यार ह्या सरकारान कसो संवसार हो कसो कोणाचो फोडपाचो. आतां तुमी विचार करात, हेजेर आमी उलोवपाक तुमचे कडेन बसले आनी गोंयचे लोक आमचे सिरियस घेयना. आयज भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली आसा मरे म्हणटात ते कितें करतले.
हांगा वर दिल्ली आसा आणि गोंयांत तेंचेकडे सरकार ना. आमी काँग्रेसमॅन, आमी गोंयच्या लोकांक लागून, गोंयच्या पब्लिकाक लागून आमी रस्त्यार देवल्या आणि रस्त्यार देवन आज आमी तुमचे कडेन प्रेस एड्रेसान सांगून करता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जे कायदो बरयलेलो आसा, कायदे जे बरयलेले आसा, हे कायदो मोडपाचो प्रयत्न करून आयज येदो व्हडलो आमचो लॉ मिनिस्टर निलेश काब्राल बाब तेज्या मतदारसंघात एक शूट आउट जाता. आनी तुम्ही हिंदी पिक्चर पळयला, शूट आउट एट लोखंडवाला पळयला आसतले. हांगा तेचे वांगडा जाल्ले मनीस फोटोन असतात, ते मनशाक हे प्रोटेक्शन करतात, तेचे वांगडा आसलो आणि तुम्ही सरळ शूट आउट म्हणजे बंदूक गोंयांत निलेश काब्राल बाब जे म्हणतात तुम्ही बीजेपीन जर आसा जाल्यार सरकार जर चलयता जाल्यार अशें सरकार चलोवं नाका. आमी गोंयच्या सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमोणा मतदारसंघात तुम्ही पळयला आसतले कशी राव काडटात ते आणि एका वाटेन आमचे गोंयचे लोक भाव ट्रक बंद आसा, रेंव तांकां काडपाक दिना. तुमकां जाय ते मनशांक, तुमच्या मनशांक तुमचे पोलीस, होम मिनिस्टराकडे पोलीस आसा. तुम्ही शिवोले मतदारसंघात पळया, तुम्ही शिवोले छत्रपाल म्हणून ते एरियेक गांव आसा आमचे शिवोले मतदारसंघात, ते भितर सून रातचे ट्रक करतात आणि पोलीस म्हणटा आमकां काय खबर ना. आमी कोण धंदो करता, आमी धंद्याक अपोज करिना. आनी उलयता सिंपल गोष्ट की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक एनवायरमेंट जो आसा आयज कितें सँड ड्यूज एनवायरमेंट तुम्ही आज कंप्लीट काबार करपाचो प्रयत्न करतात. हेतून आमी मिक्सअप करिना. आमकां गोंया बद्दल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय अशें न्ही, कितें अशें न्हू म्हणजे तुमकां जाय तशें न्ही, तुमकां जाय तशें करपाक मेळना. आमी जर ऑपोजिशनाक जर आसा ना, हेंचे कडेन थोडे 3 MLA आसा म्हणटात कांयच जायना म्हणून. अशें धरूं नाका, अशें ग्रांटेड धरूं नाका, अशें ग्रांटेड धरूं नाका. प्रत्येक फावटी ते म्हणटात ना कोणूच ना. आमी ह्या टॉपिकाचेर कित्याक लागून उलयता, ऑपोजिशनाक जेन्ना आमी निलेश काब्राल बाब एक जबाबदारीचो मनीस, लॉ मिनिस्ट्री तेजे कडेन आसा, लॉ मिनिस्ट्री आसल्या कारणान कायद्या अंतर्गत हे जे कितें चालू आसा, आतां तो म्हणटा आमचे CZMA आमी पास करून घेतले. फाटल्या दिसांनी कांपालाचेर जेन्ना आमी रावले, कांपालाचेर जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घातले, व्हडले व्हडले ऑफिसर थंय आसले, थोडे जाण पळोवन गेले, आयकाच नासले. तर कोण पळोवपाक काय नासलो. कित्याक सेंट्रलाक गव्हर्नमेंट जर तुमचे कडेन जर आसा, हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराक आमी प्रश्न विचारून करता, सरकार जर तुमचे कडेन जर आसा, सरकार म्हणजे आमचो न्ही. तुमचे कडेन मेजॉरिटी येयल्या उपरांत तुमकां लोकांनी निवडून दिल्या उपरांत गोंयांत आतां 33 जाण आहात ते सपोर्टाक. जर 33 जाण MLA जे आसा न्हू, तांकां हांव बाकीचे प्रत्येक MLA एक प्रश्न करून करता हांव. आतां आमचे बार्देस तालुक्याची कंप्लीट कोस्टल झोन जी आसा, इवन सुद्धा आमचे दर्या कुशीक जे कोण रेवाची एरिया जी आसा न्ही, ते MLA जे निवडून दिल्लेले आसा, तेंच्यांनी आपले एरियेक प्रोटेक्शन कशें करतले. आमचे थंयसर फिशरमॅन आसा, बरोबर काय ना, त्यांचो थंयसर घरां आसा, थंयसर ती घरां कशी मोडून मागीर बिल्डिंग कशी बांदपाच्यो, हेंचे तकलन कितें आसा. हे हांगासून वयतात, बारीक आयकात गोंयकारांनो, हे हांगासून वयतात, हांगासून मिनिस्टर दिल्ली वयतात, थंय प्लॅन करतात ते, थंय दिल्ली प्लॅन करतात, तेंचे आयकतात ते, तेंचे गुरुजी वयर आसा, तेंचे हेड मास्टर वयर आसा, तेंचे प्रिन्सिपल वयर आसात आणि आमचे गोंयचे लोक तांकां निवडून दितात आणि ते सांगतात 2+2 म्हणजे 4 आमचे भाशेन. त्यांच्या भाषेन 2+2 4 न्ही, 10 म्हणजे 10 जावपूच जाय म्हणटात आणि 10 ते 4 मनीस बळसून हाडटात, तांकां हांगा धंदो दितात. कित्याक लागून उलोवचें पडटा की आमकां गोंया प्रोटेक्शन करपाक जाय. तुमकां हांवें सांगलें मॅनग्रोव्ज झाडां आमच्या दर्या कुशीक आसतात, तशी सँड जी आसा न्ही, सँड मायनी, तांकां आमची सँड मायनींग तुमी पिड्ड्यार करूं नाका. सँड मायन जी आसा हेंचे प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हेचे लक्ष दियात. हे जे कितें करतात न्हू, तुमी मूग गिळून उगी रावं नाका. ना ते बीजेपीचे, आमचं कसले तरी काम आसा, आमचं कोण तरी चेड्याक कामाक लागपाचो आसा म्हणून तुम्ही भायर सरों नाका. म्हणून जे पर्यंत तुमचे चेड्याक कामाक लागना तो पर्यंत हे गोंयांत तुमचे फिनिश कर दिले. म्हाका ते गोंयकारां कडेन जे कितें तुमचे कडेन आमचे कॅप्टनान तुमचे समोर दवरलेलें कितें आसा न्हू, आमी आमचे गोंयच्या जनतेक लागून आनी गोंयच्या जमनीक लागून झगडात रावतले आणि सरकार जे कितें करतात न्ही तेजे तुम्ही बारीक विचार करात आणि बारीक स्टेप आउट करात. काय ना कोणाक भिवपाची गरज ना जी म्हणटा न्ही, हे गोष्टीक लागून देव बरें करूं. लास्ट सुरवातेक आमचे एंडाक सांगता, तुमकां खबर आहा पयले जेन्ना CRZ कायदो हाडलेलो तेन्ना रिस्ट्रिक्शन वॉज 500 meters. आता ताणें 50 meter केल्या इन दीस 2019 मोदी सरकारान. आणि त्या 50 meter मदीं तुमी सँड मायनिंग करूंक लायता आनी उरला कितें, घरां कशी उरतली. आनी लास्ट तातूंत आनी एक प्रपोजल घाला. थंय आशिल्लें की you cannot change land use in CRZ2. हाणे प्रपोजल घाला ते पळय तुमी सांगला थंयसान that you
cannot change land use आणि करूंक जाय यू हॅव टू अप्रोच MOFCC. ते निलेश काब्रालान सांगला ओमीट कर म्हणणे आम्ही परमिशन दिता हांगा तुम्ही आनी थंय दिनात. हातून तुमकां सगळ्यांक कळून येता की टू वॉट एक्सटेंट दिस गव्हर्नमेंट कॅन गो टू डिस्ट्रॉय आवर स्टेट एंड आवर पोस्ट. देव बरें. This, there is any connection regarding this jetty policy which is coming and It is a separate issue what we are fighting, though it is not part of this, but बारीक पैसे आल्यार जेटी पॉलिसी पासून हाडटाना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक भायर दवरला, टुरिझम डिपार्टमेंटान हाडला. आणि दुसरें ते सांपडटाना तांचे जे आमी म्हणटाले कशें सांपडले ते सागर मालाचो फंड जे यूज करता. कित्याक 2017 एक लेटर आसा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. नाव घाल्लें आसा तेन्ना, आतांय तोच आसा दिसता, मिस्टर जेम्स ब्रागांचा ताचें नाव बरयल्लें आसा की 9 जेटी ताबडतोब बांदून हाडा म्हणून. सो तातूंत लॉट ऑफ हिडन एजेंडा इज देयर की नवो जेटी हाडूंक सोदता सागरमाला फंड हाडपाक. आनी तुमी म्हणटा टुरिझम इज अ टोटल डिफरंट एंटिटी. सागरमाला वी हॅव प्रोवन विदाउट डाउट लिंक्ड विथ कोल ट्रान्सपोर्टेशन. सो दॅट जेटी पॉलिसी इन एनी केस वी आर फायटिंग. हो जो प्रश्नच विचारला JT policy, you will go to the court, JT policy. So we will follow Legal fight, I believe. सध्या काय डिसाइड करू ना. वी होप द गव्हर्नमेंट एक्सेप्ट्स द डिमांड ऑफ द पीपल. जेटी पॉलिसी जी म्हणटा ती जेटी पॉलिसीचे टुरिझम डिपार्टमेंटचो आमचो रोहनबाब कोटे तुम्ही पहिला आसतले फाटल्या दिसांनी थंय आमचे हांगा बेतून गेलो तो ते जेटी जाय म्हणून. काही आमचे थंयसरले गांवचे लोक भाव थंयसरले गेल्ले आनी तांकां थंय अलाव करूंक ना म्हणून. एक भारतीय जनता पार्टी सरकारान फिशरीज डिपार्टमेंटाची जेटी ज्यो आसा कितले जेटी वाल्यांनी जे फिशरीज असोसिएशन जे गोंयांत जे आसा तेंची जी जेटी ज्यो आसा न्हू खूब दीस जाले एप्लिकेशन करता की आमची जेटी तुमी स्ट्रेंथन करा, आमकां जेटीचो जागो कमी आहा, आमची जेटी सारकी ना. फॉर एक्झाम्पल आमचे शापोरा थंयसरले फिशरमॅन असोसिएशन आहा तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी जेटी आमची स्ट्रॉंग जाय म्हणून तांकां एप्लिकेशन केल्लें, ती आज पासून करूंक ना. तो हो थंयसर रोहनबाब कोटे अंडर टुरिझम जी जेटी जी आसा आमचे गोंयचे फिशरमॅन आहा न्हू तो खलास करून करता. तो टुरिझमाचे अंडर नरकासूर हाडूं शकता. एक्चुअली ते ताका पडना कळ्ळें. टुरिझमा वखदार तो टुरिझम पॉलिसीच्या अंडर तेणी ते दिसा नरकासुराक व्हडले पेंडल घातले. गोंयचे पयशे कशे वेस्ट करता हे तुमकां सांगता की रोहनबाब कोटे टुरिझम वाडयता आसतना गोंयचे आमचे टुरिस्ट भाव फाटल्या दिसांनी ऑपोजिशन जेन्ना आसलो तेन्ना आमचे